सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारियो झेवियर ह्या आमच्या भावाच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. जो फ्रॉम कलकत्ता हो भाव सोंपून गेल्लो आसा. ताचे पासत आमी मागुया देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक ताच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक तांचे पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात केसीएस कार्दोजो आनी स्टीवन मास्करेनस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या पर्यावरणा पासत आनी आमची जण एकल्याची इंतेसांवां देवाक उबारुया. कॅनेट रॉड्रिगीस आनी तनुश्री आयज लग्नाचो संस्कार आमचे फिरगोजेन जोडटात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक तांच्या नव्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिशा भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आनी ताच्या जेवणान वांटो घेवंक दर दिसाक आमी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता. देवाक आर्गां दिवया. आमकां हे भाग दिसाच्या दिसाक फावो जाता देखून. पूण जायते पावटी आमकां साक्रामेंतांनी जे देवाची कृपा जी घेवंक मेळटा ती आमी घोडे चुकयल्या. जायते पावटी आमी टेकन फॉर ग्रांटेड केला. सदांचेंच कशें जालां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवताक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासा वेरें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो कुणां आनी विजमितां करतालो. मुक्त जाल्ल्यांचे म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण शिरेनकार आनी आलेक्सेंदेकार आनी त्या भायर सिसिलेचे आनी अजेयेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले. पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत ताणें गुप्ती
थोड्या मनशांक लॉस दिली आनी तांकां अशें म्हणूंक शिकयलें, तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें ताणें लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्रांक फुलयलें. आनी ते सगळे आयले आनी स्तेवाक धरून ताणें दोन सोबे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक ताणें लोतीक साक्षीदार केलें, ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समृद्धीचेर हो मनीस आड उलयतच आसा. ताणें अशें म्हणलें, आमी आयकलां, नाजरेचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचें निसंतोण करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रिवोश्यो बदलतलो. आनी ताचेर नदर मार जाल्यार दोन सोबेंत बसलोले तांकां ताचें मुखामोल एका देवदूताचें मुखामोल कशें दिसतालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. नितळ निर्मळ जिविताचेर कोरें सुकेस्त. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताचें कोरें सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव ताच्यो आज्ञा नियाळीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूध दितात. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताचें कोरें सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखतलो आनी तुवेंच जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मोनान गळोवन नियाळटलो. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताचें कोरें सुकेस्त. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुजेच निवाड्याक आशेता मोशें काळीज. जबाब. नितळ निर्मळ जिविताचें कोरें सुकेस्त. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच ओडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो, पूण फकत ताचें शीस गेल्लें म्हूण पलतडी रावतल्या लोकांक पळयल्लें. तिबेरियसा थावन आनीक ओडीं तांणी उंडे खेल्ले त्या जाग्यार लागीं पावयलीं. जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखलें तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक काफारनांवां आयलो. तो तांकां तडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्ल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें,
जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. हेंच तें देवाक जाय तें काम. कितें तें देवाक जाय तें काम? आयज भाव भयणीनो, जरी तर आमी जण एकल्यान आमचेच लागीं विचारलें, हांवें कितें केल्लें जाय देवाक? म्हजें काम कितें ह्या संवसारान? जाबाब घडये आमकां जाप्प करून मेळचो ना. हो जाबाब सोदपाक मातसो अवघड. आनी हो जाबाब जरी तर सोदतले हांव, जाल्यार ताचेर नियाळ करपाची गरज आसा, ताका अणभवपाची गरज आसा. हो लोक आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता सोदीक भोंवतालो जेजूचे. जेजूक सोदूंक एक तडीर तावन दुसरे तडीर ते पावले. आनी सोदपाचें कारण कितें? जंय जेजून उंडे वाडयल्ले आनी सगल्या लोकांक वांटलेले त्या जाग्यार ते गेले. आनी ह्या पासत जेजू तांकां एके भाशेन झुपाटी दिता आनी म्हणटा, तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात ते कित्याक आयल्यात तें हांव एकदम बरें जाणा. जंय उणें केल्लें तुमकां जेवण दादूस जावं पासून दिल्लें, देखून ह्या जेवणाचे आशेन एके भाशेन तुमी आयल्यात. असलें सोरतात असल्या जेवणा पासत तुमी त्रास घेनाकात. एका सुवातेर तावन दुसऱ्या सुवातेर वचूंक, दुसऱ्या सान तिसऱ्या सुवातेर वचूंक त्रास घेनाकात, हें जेजून तांकां सांगलां. पूण त्रास घेवपाकूच जाय जाल्यार त्रास कित्याक घेवपाचे? सासणाक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. आनी भाव भयणीनो, सासणाक कितें तोखता आनी सासणाक कितें तोगना तें आमी सगळीं बरे भाशेन जाणा. ह्या संवसारान जें कितें आमचे लागीं आसा आनी ह्या संवसारान आमी जें कितें एकठांवूंक भोंवता तें कांयच उरचें ना. जावं आमचें जेवण खाणूच, आमी आयज जेवल्यार फाल्यां रोखडी परतून भूक लागता. आमी सदांचे सदां जेवपाक जाय, तें तोगना, काबार जाता. आमी ज्यो डिग्री जोडटा त्यो आमी संवसारांत आसो पासून आमचे लागीं आसात. फोंडान वेता आसतना एकूय आमी घेवन वचना. आयज घडये आमी भाटां बेसां, जमनीचे कुडके, घरां हें सगळें एकठांवपाक भोंवता. थोडे पावटी आमच्या पुर्वजांचें, थोडे पावटी आनीक कोणाचें आमी चल्लोलें. हीं भाटां बेसां, ह्यो जमनी, हीं घरां, हीं बीन उरचीं ना. तीं काबार जातलीं, सोरतलीं. जाल्यार उरतलें तें कितें? उरतलो तो आमचो आत्मो. कित्याक आमी मेल्या उपरांत आमी जट्टेक उबी रावपाक जाय. आनी जट्टेक उबी रावता तेन्ना जें कितें आमी ह्या संवसारान केलां आनी जें कितें आमी करपाचें सोडलां, बरें आमकां करपाक मेळटालें तें आमी करूंक ना आनी वायट आमी आदारलां, हाचेर आमची जट्टी जातली. आमी दुसऱ्यांक कितलीं पावल्यां, दुसऱ्यां सगळें कितल्यो बऱ्यो करण्यो केल्यात, हाचेर आमची जट्टी जातली. आमकां साल्वार करता तो भावार्थ आमकां तारण दितलो. जेजूचेर विस्वास दवरूंक. आनी हेंच जेजून ह्या लोकांक सांगलें, कितें तुमकां साल्वार कोत्तलें? तुमकां साल्वार कोत्तलें हो भावार्थ, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात. इतलेंच करपाक जाय. आनी इतलें करीत जाल्यार देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी पावतले. तर भाव भयणीनो, देवाक जाय तसलीं कामां बाग्योंत इस्तेव करतालो. पयली पवित्र सभा बाग्योंत इस्तेव आनी हेर दुसरे शिस्त जे आसात तींच देवाक जाय तीं कामां करताले. जेन्ना जेजू स्वर्गार चडून वेता तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें पाठयल्ले, आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात आनी हेरांक शीस करात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आयच्या संदर्भान जरी तर म्हणटले जाल्यार कन्वर्शन करात. जेजूची आज्ञा ती, कन्वर्शन करात. कन्वर्शन म्हणटा तें धर्मांतर न्हय. एका धर्मांतावन दुसऱ्या धर्मान उडी मारली, आपणाक फायदो जाता म्हण असलें कन्वर्शन न्हय, पूण काळजाचें कन्वर्शन, काळजाचो बदल. आनी ह्या ह्या बदलान देवान जाका धाडला ताचेर विस्वास दवरात.
की होच सोडवंडार आनी ह्या सोडवंडाराच्यान म्हाका साल्वार करूंक जाता हें स्वत मानून घेयात. आनी जो कोण स्वत मानता तो ह्या पवित्र पुस्तकांत स्वत मानता. देवाचें उतर जें आसा तें वाचता आनी तें आपल्या जिवितांत घालता. साक्रामेंत आमकां दिल्ले आसात. आमकां कृपेची झोर कशी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेता आनी तातूंतल्यान आपणाक जिवीत जोडून घेता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागुया. जेजूचेर आमी विस्वास दवरता जाल्यार देवाचें उतर वाचून मागणें करून एक जावुया. देवाचेर जरी तर आमी विस्वास दवरता जाल्यार ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते भाशेन होच जेजू जो आमकां मेळ्ळलो आसा तो आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांक दिवया. आनी अशें करपाक ह्या दिसांनी भोव करून जायत्यो आमकां वयर सकयल जाल्लें दिसता. थोड्यांनी मुद्दम एके भाशेन उजो घातलेलो आमकां दिसती पडटा. असल्या वेळार आमी चतूर रावपाक एकदम गरजेचें. पारव्यां वरी सादें तरूय स्वरपा वरी चतूर जायात अशें म्हणून आमकां जेजून सांगलां. जाल्यार जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा कित्याक करतात तें, कशें करतात तें, आमी कितें केल्लें तांकां जाय, आमकां ते खंयचे वाटेन ओडटात हें सगळें समजून घेवंक आमकां हीच जेजूची जाणवाय मागुया. आनी आमी जेजूचेर विस्वास ठेवता देखून ह्याच जेवणान वांटो घेवंक आमी तयार जाता आसतना आमचेंच अर्पण ह्या उंड्या सोऱ्यांतल्यान ह्या आल्ताराचेर उबारुया आनी आमकां जण एकल्याक बदल आनी देवाक मानता तसलीं कर म्हूण मागुया. गायन करूया C18 पेज नंबर 36. C18. तुमी दिलान मनशाची वावरान केला काम वाचता तुझ्या उदाहरणांत आमकां म्हज्या भाव भयणीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडूं दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां खरें तोगता तसलें जेवण दिता तो जेजू आपल्या उतरांतल्यान आनी आपल्या करण्यांतल्यान. आनी हेंच आमच्या जिवितान दिल्लें सासनाक तोगतलें जेवण आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक आमचीं चिंतनां, आमचे आवंडे, आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो देवाक मानता तसलीं जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया D23 पेज नंबर 60. D23. सो मी म्हणटा शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सैमाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आनी आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उगडास कोत्ता. मायाचो म्हयनो सुरू जाला. खरीत भाशेन सायबिणीक भेटयल्लो म्हयनो आनी तेर्साचो म्हयनो आनीक एक पावट येवं. तुब्राचो म्हयनो तेर्साचो म्हयनो आनी मायाचोय म्हयनो तेर्साचो म्हयनो. जशें आमी उगडास केल्लो आमची घरां बेजमेत करता आसतना एकामेकाच्या घरान भितर सरून तीर्स करपाक आमी हो सयेक घेवया. तुमच्या घरान तुमच्या समुदायांनी एकामेकाच्या घरान भितर सरून तेर्साच्या मागण्यांत सगल्यांनी वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. आनी खेरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत, आमचे गोंयची शांती पासत. गोंया ह्या दिसांनी कितें घडटा तें आमकां दिश्टी पडटा. मुद्दम चाळून घालपाच्यो वस्तू चालू आसात. जाल्यार तांकां शांती दी, तांकां भोगोस आनी तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया. आनी आमकां जण एकल्याक भोव करून क्रिस्ती भावार्थ्यांक उचांबड जायना जावपाक आमी. आनीक हे उचांबडायेन आमी कसलींच आमचीं उतरां, आमच्यो करण्यो ज्यो आसात त्यो चुकीच्यो वो आनिकूय उचांबडाय करता तसलीं जायना जावपाक तेर्साच्या मागण्यांत आमी एकामेका पासत मागूंक असो एक घेवया. सर्वेस्पूर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन करूया. F6 पेज नंबर 88. F6.